आपल्याक पुराय विश्वास आसा ज्या तरेन फिफा संबंधित प्लॅन मॅची आशिल्ल्यो त्या प्रमाण त्या वेळार जातल्यो. आपूण आशावादी मनीस आसा तेन्ना आमकां पुराय न्याय मेळटलो म्हूण खेळां मंत्री गोविंद गावडे उलयला. आरडीएक्सको खातीर परवरच्यान संजय मनोली. सुप्रीम कोर्ट काल रुल्ड आउट जाल्लो आसा की जी कमिटी एडॉक जी कमिटी जी आसा ती डिजॉल्व करची. 2 ऑफिशियल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह त्यांच्यानी अपॉइंट केल्ले आसात. इलेक्शन फेअर जावचें आनी 1 विकान ते एक्सटेंड केल्लें आसा आनी एकंदरीत टायम टू टायम जो अहवाल जो आसा तो सुप्रीम कोर्टाक धाडचो आनी हो फेअर इलेक्शन करून घेवचें. पूण म्हाका क्वायट कॉन्फिडंट आसा की ज्या तरेन आमच्यो सगळ्यो फिफा रिलेटेड किंवा वर्ल्ड कप रिलेटेड फुटबॉल ज्यो मॅचीस तो टुर्नामेंट जो आमच्या इंडियन भितर आशिल्लो तो एज पर डेट आनी एज पर प्लॅनिंगा प्रमाणे आसतलो अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. हेजे पयलीं हांवें सांगिल्लें आसा. आनी एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आज हांवें फिफा वर्ल्ड कपा खातीर भरपूर एफर्ट्स म्हजे ऑफिशियल्स घातिल्ले आसात. प्रत्यक्षात हांव पर्सनली सायट ईच ग्राउंडाचेर किंवा तांचे कडेन डेलिगेशन करून सेक्युरिटी एज फार एज कन्सर्न वेरियस प्लॅन्स आमी तयार केल्ले आसा. पण हांव खूब आशावादी मनीस आनी आय एम व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक इन ऑल द फिल्ड्स की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतना आमकां न्याय मेळटलो आनी जे टुर्नामेंट आनी फिफाचो जो AIFFाचो जो एक विशय आज जो थोडोसो चव्हाट्याचेर आयिल्लो आसा त्यो काही गोष्टी सगळ्यो आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आनी सुप्रीम कोर्टाचे इंटरव्हेन्शनान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जाग्यार पडटलो अशें ह्या खातीर म्हाका आश्वस्त आसा.